सी कित्याक लास्ट आमी काँग्रेसीचे जिखून आयिल्ले पूण म्हाका जाय ते सफर जालो लास्ट 2.5 years जेन्ना 2017 to 18-19 सो अडेच वर्सां आमी एक डेव्हलपमेंट मुगे जायना आसलें मुगे सगळें आडान दवरताले कोण तुमकां खबर आसा जो गोवा फॉरवर्ड चीफ आसलो तो सगळे मुगे एक फायल मुगे ब्लॉक दवरतालो तो पास करून दिनासलो सो हे म्हाका त्रास जाले कित्याक तेका आमगेलो एक्स मिनिस्टर जोकी आलेमा मुगलो फ्रेंड आसलो तेगे आयकून तेणी जायत म्हाका त्रास केले आनी तेणी कामां मुगे ब्लॉक दवरताले देखून आमी एक निर्णय घेतलो बाबा आमचे बाबू कोळेकार ग्रुप 10 करून आमी रिजायन जावन कोण ते BJP मर्ज जाले आनी आज ती मर्ज जालो आज मुगे कॉन्स्टिट्युन्सी हांवें उणें 100 crore हांवें डेव्हलपमेंट केलां काम केलें जावं PWD वॉटर रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी हे सगळे डिपार्टमेंटाचें हांवें डेव्हलपमेंट केलां म्हणजे काम चालू आसा इवन एक कोवीड न्हू जाल्यार म्हणजे 100% काम कंप्लीट जातालें पूण आतां इलेक्शना टायमार वचून काम चालू उरतलें जे व्हडले इश्यू केले थोडे 2-3 उरले त्यो बिफोर कोर्ट हांव त्यो दितलो कॉन्ट्रॅक्टर आमचे डिपार्टमेंटा हें करून सो हें डेव्हलपमेंट आज जालें कित्याक आमी CM आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां बरो एक गोंयां बरो CM मेळ्ळा आनी लोकांनी तो आयकून घेता केन्ना बेजार जायना हितू ते कोविडा टायमार पासून ते जायत लोकांनी उलयलें त्या टिका पूण तेणें केन्ना तो निराशी जालो ना आपल्या लोकां मदें रावन जायतें काम करून दिलें आनी एज ए MLA हांव कुंकळे कॉन्स्टिट्युन्सीन मुगेलो तेका फूल सपोर्ट आसतलो एक मुखार आनीक जी कामां उरलो आसा ती हांव करून दितलो कित्याक 100% डेव्हलपमेंट करपा जायना थोडें उरताय सो ती उरली हांव फुलफील थोडीं उरलीं त्या कोविडा लागून ती उरलें ती रिमेनींग एज ए MLA आनी परत लोकां तो जायें जाल्यार परत जरूर येतलो आनी मुगे डिसिजन खाली BJP हेजे बसपाचें म्हाका जायत ऑफर येताय जाल्यार दुसरी पार्टी आपयताय हेजे तेजे पूण हांवें डिसिजन घेतलां आनी मुगे सपोर्टान म्हाका फूल हें दिलां BJPचे बस आनी वन्स हांवें एक डिसिजन घेयलें तें कितले करोड आनी पयस दिलें म्हूण हांव चेंज जाता मुगे पार्टी जें हांवें लोकां दिलां आनी जें हांवें काम केलां आनी BJP टिकेट दिली हांव कुंकळे बसतलो आनी माय फायनल डिसिजन आनी लोकां तर जाय लोकां तर हांवें काम कितें केलां लोक डेफिनेटली म्हाका हाडटलो आनी म्हाका फूल फेथ आसा आमच्या लोकांचेर कुंकळकारांचेर जे म्हाका परत एक फावट दुसरी फावटी चान्स दिता आनी उरलो जी कामां हांव ती जरूर करून दितलो पासून आमी 2 प्लांट घायले सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ऑक्सिजन शॉर्टेजान थोडे लोक मेले हांव जाणा पूण तरी आसतना आमी CMन आमगे होप सोडना ज्या सेंट्रल गव्हर्मेंटा आदाराचेर 2 ऑक्सिजन प्लांट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी GMC विथीन 10-15 दिसां भितर तो कमिशन केलो प्लस हांव मेडिसीन धाडी थ्रू नेवी प्लॅनाचेर सो ही आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान धाडी मेडिसीन धाडी ती लोकां पावयली नाजाल्यार आनी कितलो लोक मतालो हिंग तो गव्हर्मेंट दुसरो आसलो जाल्यार आमी जायत सपोर्ट जाताले एक एडवांटेज आमकां मेळ्ळी सो हें विसरूंक जायना सो हांव लोकांक अपील करता तुमी गव्हर्मेंटा जो कोण काम करता जे डेव्हलपमेंट करता जात कात सोडपाची आनी तुमी जो मनीस काम करता तो खंयची पार्टी आसा रुलिंगाक ताका सपोर्ट करपाक आनी म्हाका दिसता ते पार्टी BJP सरकार जातलो आनी फूल मेजॉरिटीन जातलो हें हांव म्हणटा हे विडियो करताले जेन्ना म्हजें ऑपोजिशन हांवें पयशे दिवन गेले म्हूण काँग्रेसा टिकेट जेन्ना जोकी आलेमान व्हडले प्रेस गेलोली आनी विदीन फाल्यार गेलो उतलो बी करून तें लासलो कुंकळे हांवें पयशे दिवन म्हणटा हांव जोकी व्हडलो हांव इतलो करोडपती न्हू कळ्ळें न्हू हांव एक सादो मनीस हेजे लोकांक कळ्ळें हे फोटीन सांगता कित्याक पयशे दिन तेज्या वयर म्हज्यान कॅपेसिटी ना जोकी वयर म्हज्यान असो ना पूण तो म्हणटालो आतां तेणें कितको आतां जाल्यार म्हज्यान म्हणटा तेणें पयशे दिवन घेयलो म्हण आतां तेंकां टिकेट नाका जाली आतां कोणा नाका डिमांड सो त्या टायमार डिमांड आसलो तो तेणें हें कोण सेटींग कोण टिकेट घेयली पूण आतां कोणा फुकट नाका काँग्रेसा टिकेट अशें हांव म्हणटा ओपनली कोणा नाका आनी तेंकां खबर आसा रिजनल पासून रिजायन जालो म्हगे फ्रेंड तेका कळ्ळें काँग्रेसाचेर बसून जिखपाक शकता पूण गव्हर्मेंट जावपाना म्हूण इट इज 200% काँग्रेस गव्हर्मेंट जावपाकूच शकना सोत्र येयलो त्या तोंडार काँग्रेस गव्हर्मेंट करून जालो ना हे 5 जाण तो CM हो CM जातून सट्टे घालून उरले आमी थंय गेले तेन्ना 70 जाण लॉटरी घाताय कोण CM जावपाचो तेचो म्हळ्यार पर्रेकार येवन सरकार करून गेलो ही परिस्थिती काँग्रेसीची सो आनी हेजे मुखार कितले येतले आतां
सो हितू कांय दिसपाना नेक्स्ट गव्हर्मेंट BJPच 100% हें हांव म्हणटा म्हणजे कॉन्फिडन्साची आनी आमकां खबर आसा कितू हें जाता तें आनी आमगे देशी सालसेटी कडेन 2-3 सिटी आनी हेर गोंयां आनी हेर आनी हुंय ना ती पासात गेली कुर्तोऱ्याक आहलोलें शिवड तेवूय गेलें आतां उरता दिगंबरूच आतां तो चोया आतां आसतलो काय खंय वयतो तो BJP हें हांव म्हणटा कळ्ळें न्हू सो लोक आतां चोयता हॅल खंयच फॉर्म जाता तो गव्हर्मेंट उपोशण रावपाक कोणा नाका कितें 2.5 वर्सां हांव बगून चोयना रेजिनल 10 वर्सां कितें बघिल्लो जाय तेणें इवन दिगंबरान 10 वर्सां होकाळ न्हू ती आम 2.5 वर्सां म्हळ्यार आमकां नाक जालें उपोशण ती कांय जायना लोकांक उतर जावपाची सो आनी जे सेंट्रलार मोदी आज पासून BJP हालोवपाक जावपाना आनी तेणें बरें काम केलो आसा आमगे गोंय येवन तेणें आमकां लिबरेशन आमगे 60 इयर्स आमकां आमी सेलिब्रेशन केलें मोदी येवन बरो आमकां एश्युरन्स दिवन गेलो डेवलपमेंटा वरें केलो आसा BJP गव्हर्मेंटान डेवलपमेंट केलो आसा तेन्ना काँग्रेसार आमकां दिसता डिवायड कोताले ती हिंदुआ पार्टी तुमी काँग्रेस आम क्रिस्तांवां मुस्लिमां सायडीन दवरताले पूण आमकां हितून हें जावन कोण हितून कांय ना सगळ्याक कितें आमगे डेवलपमेंट जाय आनी लोकांक कितें जॉब आनी आमगे येयले हाल्या सो हें आमकां सोंपेपणी जाता घोडे जॉब मुगे कोण मेळ जाय पूण मुखार म्हाका मेळटले जात कोण म्हाका कामां मेळनाय ती एवरेज जायना कितें आमी फायनान्शियल मातशें वीक आसा आतां सद्या प्रेजेंट गोवा स्टेट बिकॉज टू क्लोजर ऑफ मायनींग सो तें आतां तें कॉर्पोरेशन स्टार्ट जालें म्हणटा मायनींग सुरू जातालें आनी एक ट्युरिजम वाडटो आमगेलें सो तेजे आमी रेवेन्यू येतलो आतां सद्या आमगे तें कोविडाचे हेजें सगळें थंड जालो आसता तरी आसतना डॉक्टर प्रमोद सावंत वयर गव्हर्मेंट BJP आसा म्हणून चलता हें म्हज्यान म्हणपाक जाता जाल्यार आमकां जाय त्रास जातलेच फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेले CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमगेलो TCP मिनिस्टर बाबू कोळेकर हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका तेणी दिली 2019 हांवें 17 ऑफ सप्टेंबराक चार्ज घेतलेली आनी आज मुगेली 2 इयर नियरली 4 मंथ 3 मंथ मुगेले कंप्लीट जाताय सो हांव देव बरोबर म्हणटा तांकां CM आनी TCP मिनिस्टरा तेच भाशेन आमगेले हिंगा 4 MLA आसलो ते तेणी म्हाका फूल सपोर्ट केलो मुरमुगांव तालुका तेच भाशेन आमगे PDA मेंबर सगळे मुगेले प्लस आमगे टॅक्निकल स्टाफ आनी सगळे हेर ऑफिसर सगळ्यांनी म्हाका बरे भाशेन सपोर्ट केलो आनी आमी 2030 ही ODP जी 1 वर्स जालें आमी ती ओपन केली तेजें काम आनी लास्ट 4 म्हयन्या पयलीं ती ओपन जाली आनी ती आज आमी फायनलायज केली आनी ती नोटिफाय जाली आनी ऑफिशियल गॅझेटीचेर आमी ती गेलते बिकॉज ती आयली हें करून सो इट इज ODP वास्को प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट बोर्ड 2030 ही नोटिफाय जाली आनी ते ऑफिशियल आनी कोणालें कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक आमी सब कमिटी 3 जाण काडून 2 जाण आमगे मेंबर आनी एक आर्किटेक्ट तेक धरून लोकांचें सजेशन घेवन फावते परी आमी कोणालें इल्लीगल तशें कांय केलें ना जायत म्हाका करपा येयलोलें पूण हांवें केलें ना आनी पासून लोकांक जुवारीची म्हाका 10 लाख 20 लाख आमकां येयलोली 20 लाख एरिया येयलोली करपाक हें कर पूण आमी केलें ना आमी रिजेक्ट केल्या आमी ऑथॉरिटीन रिजेक्ट केली ती सो आमी फावते भाशेन जे लोकांक कितें जाय तें आमी हें करून आमी हें केलां आनी मेन मेजर आमी आमगे हितून हे ODPन आमी बसयलो आसा आमी पार्कींग हें शांतीनगर पार्कींग हें काडा तो सेटलमेंट आमी दोन दाखयला ती एक आमी हें दाखयलां आनी मेन म्हळ्यार दुसरें आमी मल्टी लेवल कार पार्कींग करपाचें वास्को सिटींग तेवूय आमी हेजेर दाखयलो आसा ODPन ते भाशेन मिनी फीश मार्केट एंड डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड पावर हावस एट बायणा तेवूय गेलो आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स एक सादा जंक्शन थिंगाय तेवूय करपाक केलां आनीक तुगेलें जाय तसो प्रपोजल आमी हे ODPन हें बसयलो आसा हिंगा तेजेर मेन डिसिजन घेयलो आसा म्हणजे थ्रू 4 MLA डिसिजन घेवन आमी तें पास केलां एज ए चेअरमॅन आमी तें हांवें पास केलां सो आमकां हितून कितें जाय तें आमकां हितून म्हायती ना पूण कन्सर्न MLA आसाय तेणी आनी मेंबरांनी आनी चेअरपर्सन ऑफ मुरमुगांव हें डिसिजन CMान ती पर्सनल येवन घेतलां आनी तें लोकांक जाय तें CMान करून दिलां आनी आमी लोकां फावरान जें कितें प्रपोजल जे लोकांक जाय ते भाशेन आमी तें काडून हें केलां लोकांक दिलां
सो कोणे इंडिविजुअल कोणे केलें ना, सो इट इज आवर मर्मुगांव PDA तेंचे हें केलां. So PDA has gone forward to get that issue resolved. इशू रिजॉल्व केला हायकोर्ट. तो सदां मेजर इशू आशिल्लो सेंटिनल, तो रिजॉल्व केला. With the help of all MLA, even member also, PDA member.